राज्यान उदकान बुडोवन मरपाचे प्रमाण हे दिसान दीस वाडत आसा आणि अशाच प्रकारे उस्ते सत्तरी हांगासर एका युवकाक बुडोवन मृत्यू आयिल्लो आसा। ह्या वेळार मेळिल्ली म्हायतीनुसार उस्ते सत्तरी हांगातल्या म्हादय न्हंयच्या पात्रान जो फामाद जो बंदारो आसा हांगासर पर्यटकांची संख्या ही दिसान दीस वाडत आसा आणि अशेंच असताना काल 4 जाणांचो गट हांगासर पिकनिकी खातीर आयिल्लो आणि जेन्ना उदकान उतरले न्हावपाक तेन्ना तांकां उदकाचो अंदाज न आयिल्ल्या कारणान चार पर्यटकां भितरले एका पर्यटकाक बुडून मृत्यू आयलो। ह्यो जो पर्यटक आसा हे कुंकळे हांगातलो आसा आणि तेजें नांव आसा राजेश सिंग। ह्यो 24 वर्सांचो युवक तेका उदकाचो अंदाज न आयिल्ल्या कारणान तो बुडून तेका मरण आयिल्लें आसा। हेजी जेन्ना खबर जेन्ना स्थानिकांक कळ्ळी तेन्ना स्थानिकाचे कांय युवकांनी उदकान उडी मारून तेका वयर काडपाचो यत्न केलो, मात तेका वाचूंक शकले ना। हेजी खबर जेन्ना वाळपय पुलिसांक दिल्या नंतर वाळपय पुलिसांनी तातडीन वचून जी बॉडी आसा ही ताब्यात घेवन तेजो पंचनामा केल्लो आसा आणि तेजी बॉडी आसा ही पोस्टमार्टमा खातीर बांबोळी हांगासर धाडलेली आसा। म्हादय न्हंयच्या पात्रान दिसान दीस पर्यटकांची संख्या वाडत आसा आणि थंय सोरो पिवन आणि दिंगाडो घालून हांगासर मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार सुद्दां हांगासर घडटा। तेका लागून पुलिसांनी हाजेर कडक कारवाई करपाची गरज आसा। ह्या प्रकरणाचो तपास आसा ह्यो वाळपय पोलीस निरीक्षक विदेश शिरोडकर हांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक कुशाली नाईक करत आसा। वाळपयच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।